आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष आणि लोकांचो नेतो बाब विजय सरदेसाय हांणी एक म्हयनोभर पयलीं एक जनता दरबाराची सुरवात केल्ली पणजे हेडक्वॉर्टर्सार आनी तशें तशें दर बुधवारा लोकांक मेळत गेले फाटले 1.5 म्हयने. आमकां एक दिसून आयलें की लोक गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान येतात. काणकोणच्यान म्हणा, पेडणेच्यान म्हणा, मोलेच्यान म्हणा, सांगेच्यान म्हणा, सगळे पणजे येवपाक लागले मेळपाक. सो हातूंत एक आमच्या अध्यक्षान तांकां एक दिसलें की हे बारीक लोक गरीब लोक जेन्ना इतले पयस ट्रॅवल करून येतात तांकां पणजे पर्यंत हाडपाक त्रास जावचो न्ही आपले इश्यूज घेवन येवपाक, पब्लीक रिलेटेड इश्यूज, जाल्यार आमी लोकां पर्यंत या म्हणून. आनी ताची सुरवात आमी केली आमच्या अध्यक्षान डायरेक्शन दितकच काणकोण तालुका जेन्ना आमी जनता दरबार घेतलो 2 आठवड्या पयलीं, थंय बरो प्रचंड प्रतिसाद मेळ्ळो. ताच्या नंतर आमी मोर्मुगांव तालुका गेलो, थंय बरो मेळ्ळो. ताच्या नंतर सालसेट तालुका गेलो, थंय आनी प्रचंड हाजो मेळ्ळो. काल आमी सकाळी गेलो डिजोली आनी सत्तरी तालुका मेळून, थंय जाल्यार अनएक्सपेक्टेड आमकां एक रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी फाल्यां आमी फोंडा आनी धारबांदोडा तालुका म्हणून हांगा दवरलो. आनी तशेंच मागीर शेनवारा सकाळी गव्हर्मेंट गेस्ट हावस पेडण्या तालुक्याचो पेडण्या दवरलो. सो हातूंत आमी एप्रॉक्सिमेटली 9 तालुके आमी ऑलमोस्ट कवर केल्ले आसात हे फूल हातूंत. आनी वेगवेगळे विशय लोक घेवन येवपाक लागल्यात. आनी एक आमकां कळून आनी जेन्ना आमी ग्रामीण भागांत वतात, लोकां मदीं वतात, जाल्यार कितलेशे बारीक बारीक गजाल्यो आमच्या अध्यक्षा नदरेक आयल्यो की लोकांच्यो ज्यो समस्या आसात, मूलभूत सुविधा ना, हर घर जल नल म्हणून सरकार म्हणटा, रस्ते ना, लायट ना, बेजीक एम्युनिटीज ना, आनी काही डिपार्टमेंट सारखे सादे बारीक कामां. सो हे सगळे कागाळे घेवन लोक आमच्या मुखार आयले. त्या भायर आमकां नांवां सांगपाचीं ना, त्या भायर प्रचंड प्रमाणांत जे लोक आयले आमकां म्हणटा ते गव्हर्मेंट सर्वंट, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांचे कारभार चलता. कितें आसता, प्रत्येक डिपार्टमेंटान थोडे बरे लोक आसता. सो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांचे जे कारभार चलता, हेय गजाल्यो आमच्या अध्यक्षा पर्यंत स्वता गव्हर्मेंट सर्वंटांनी पावयल्ले आसता. दरबार फाल्यां विजय सरदेसाय 12 तारखेचेर घडयतलो. बारीक लोकांक आपले कितें कितें प्रॉब्लम आहा तेजे घराणे घालपाचो चान्स मेळटा. काही अशें जाता की आमदारा कडेन एसेंब्लीक उलोवंक मेळना, रुलींग आमदारा कडेन जावं तेंच्या राजकारणी कडेन. ताका लागून लोकांक बारीक लोकांक फोंडा तालुका जावं शिरोडा, फोंडा, मडकय, किरवड, धारबांदोडा ह्या लोकांनी भोवसंख्येन येवचें आनी आपलें कितें कितें प्रॉब्लम आहा हें आमचो अध्यक्ष एसेंब्लीक उलोवपाक शकतलो ते प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा येवपाचें.